नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। बीजेपीची स्ट्रॅटेजी फेल, मंचाच्या साखळे सभेकूय 3,000 लोक, थळाव्या राजकारण्याचो प्रतिसाद, आमदाराक तासलो, शिक्षणीक वर्सा पयलीं धोरण फाटी घेयात, मंचाची शिटकावणी। मेडिकलाक सक्तीची NEET स्थगीत करची म्हणून विद्यार्थ्यांची याचिका सुप्रीम कोर्टान मारली भायर, तरीकय गोंय सरकाराचे यत्न। DTEची टीम दिल्ली, आयतारा NEET। गोंयच्या कॉलेजीत ड्रग्स पेडलरांचे टार्गेट, फर्मागुडयेर GCCत धरिल्ल्या भुरग्यांकडच्यान रॅकेट उक्ताडार, पोलिसांची नजर शिक्षणीक संस्थांचेर, मॅनेजमेंटाक शिटकावणी। खोर्ले दरोड्यांतले 10 जाणांच्या गँगांतले 4 जाणांक धरले, 2 जाण अहमदनगर आनी साताराचे, खोर्लेच्या गावडे बरोबर पर्रा काणकाची पुष्पा गडेकार दरोड्याची मुखेल सूत्रधार। निरंकाल उदकाची PWD लायता वाट, उदक गांवांनी व्हरूंक पायपलायन ना, 9 वर्सां जाली टाकी भरून व्हांवता, लोकांचे नशिबांत बोरवेलीचे खोदूळ उदक, खासा रिपोर्ट। आणि CII FC गोवाचो बीच सॉकर फेस्ट सुरू, आयतारा सांजे मिरामार बीचार फायनल। खबर विस्तारान। बीजेपीची स्ट्रॅटेजी आसतना मंचान साखळेत 3,000 लोक उबो केलो, साखळेकार मंचाच्या आंगणात पावलो। सभेक बीजेपी सोडल्यार बाकीच्या थळाव्या राजकारण्यांनी हजेरी लायली। शिक्षण माध्यमाचेर मेरेर रावता म्हूण फुडाऱ्यांनी आमदार सावंताक बरोच तासला, सरकाराकय धुलो। नवे शिक्षणीक वर्सा पयलीं माध्यम धोरणाचेर फाटी घेयात म्हूण मंचान शिटकावणी दिल्या। बीजेपीन आडखळे हाडूनय साखळे भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या सभेक बरेपैकी प्रतिसाद मेळ्ळो। पयलीं रवींद्र भवनात सभा घेवपाक दिल्ली परवानगी उपरांत सरकारान फाटी घेतिल्ल्यान आयतारा साखळे पालिकेच्या ग्राउंडार मंचाची सभा जाली। सभेक 3,000 लोक आयले म्हूण मंचाचो अधिकृत दावो। साखळेची सभा अयशस्वी करपाक बीजेपीन साखळे रवींद्र भवनात ह्या अंगणात माझिया आनी लावणेची फुकट जुगलबंदीचो कार्यक्रम दवरिल्लो। साखळे मंचाच्या सभेक जिवाक बरें दिसना जाल्ल्यान उदय भेंब्रे आनी शशिकला ताई पावले नात। सभेक मंचाच्या फुडाऱ्याने बीजेपीचेर खर टिका केली। जून पर्यंत जर तो ग्रँट जर बंद जायना जाल्यार हाजी तीव्रता आता सांगिना आमी कितें आसतली ती, पण ती तीव्रता ही तुमकां विनाशाकडे व्हरणारी आसतली, हातून म्हाका यत्किंचितय दुबाव ना। 2 तारखो लक्षांत दया, जून पर्यंत जर ग्रँट जर बंद जाली ना, जून पासून जाल्यार एक अल्टिमेटम सेमीफायनल, आणि दुसरो हे जो आसा तो 2 ऑक्टोबर पर्यंत ह्या आमदारांनी ज्यांका त्राण ना, दुर्बळ आमदार जे निवडून आयिल्ले आसा तांकां जर भाशे खातीर वचन दिल्लें पाळपाचो जर हे जर ना, तांणी राजिनामो दिवचो, नाजाल्यार ताजे जनता कितें करतले तें आमकां कांय सांगूं नजो। त्यामुळे ह्यो अश्यो 2 डेट्स लक्षांत दवरा। हें धोरण आमकां पसंत नाशिल्लें, आमकां फटयलें तांणी। शिष्टमंडळांची गेली आमची, माजी मुख्यमंत्र्यांक मेळपाक ताणें 4 वाक्यां वापरलीं। ताणें सांगलें, हे कित्याक आयले, कित्याक त्रास घेतले तुमी हांगा येवपा खातीर? हांव तुमचोच न्हय, हांव तुमच्याच बरोबर रस्ते आडोवपाक बशिल्लो न्हय। जें तुमच्या मनान आसा तें म्हज्या मनान आसा, आनी तुमकां विचारल्या शिवाय हांव कांय करचो ना, ही वाक्यां आमकां ताणें सांगूंक ना, हें सांगचें ताणें एकदां। कित्याक सगळें काळ्याच्या धवे करपाक आनी धव्याचे काळे करपाक तरबेज आशिल्ले हे लोक, ताजी जाणीव आमकां 2 वर्सांनी आयली। इतले बेमालूमपणे फटयले तांच्यांनी आमकां, म्हणजे फटींग आसतात पण फटाशो रोखडो कळटा लोकांक, पण ह्या इतले प्रोफेशनल फटींग लोक की तांणी आमकां 2.25 वर्सां पर्यंत आमकां कळ्ळेच ना सुरो खंय खुपसलो तो। मुख में राम बगल में छुरी हे आमकां कळ्ळेच ना, कित्याक आमी बळी पडले ताज्या। प्रेसाक मात्र वचूं नाका हें 5वें वाक्य, कित्याक ते जागे जातले। म्हणजे हो आता निर्णय असो दितलो, आमच्या बाजून निर्णय दितलो,
आणि तांकां म्हणजे फोर्साक जागे करूं नाका अशें वो आमकां सांगता अशें आमी धरलें. हे आनी ते ही भाशा आमकां त्या वेळाचेर लक्षांत आयली ना आनी आमी वोगी रावले. आमी खरेंच गेले ना, अति विश्वासान आमी गेले ना प्रेसा कडेन. आनी म्हणून जनतेक कळ्ळें ना की आमकां मॅनेज केलें ना, हें जनतेक कळ्ळें ना. तातूंतले कपडदीक सुद्धा बारीक गजाल सुद्धा ह्या मनशान पाळ्ळी ना. तांकां कितें हांव सचोटीचे लोक म्हणू, प्रामाणीक म्हणू, आदर्श लोक म्हणू काय फटींग म्हणू काय म्हणू? अरे फटींगपणा शिवाय आणि विश्वासघाता शिवाय तुमचे आयडेंटिफिकेशन पूर्ण जावंक शकना. की सभाग्यानो तुमचे 10 महिने अजून उरलेले आसा. गेले, पापां केली, लोकांक फटयले, विश्वासघात केलो 4 वर्सां जनतेचो. निदान आता तरी आमी परिमार्जन करूया त्या पापांचे, प्रायश्चित्त घेऊया त्या पापांचे. जनतेक सांगूया की हे कोंकणी मराठी भाषा प्रेमीनो, आम्ही काळे शर्ट घालून ज्यांच्या खातीर रस्त्याचेर आंदोलनां केली, ज्यांच्या खातीर आम्ही विधानसभेत ओपोजिशन लीडर म्हणून भाशणां केली. अरे कसलें भाशण रे बाबा म्हज्या. आम्ही सगळ्यांनी सामके ताळयांचो कडकडाट घरात टीव्हीचेर पळोवन. अशें भाशण की इंग्लिशीक जर ग्रंथ दिलो फुडल्या वर्सांनी निसंतान जातले आमच्या संस्कृतीचे. आता निसंतान करपाची पाळी काँग्रेसची ना, हांची आयल्या. करूंक दिवचे ना. स्वाभिमान आशिल्ली जनता अजून शिल्लक आसा. सगळे लाचार झाले ना. 1000 रुपया घरान आयलो, 2000 रुपया घरान आयलो, कोणाच्या बोल्सांतले पैसे दिवं ना. आमचे सगळ्यांचे जनतेचे पैसे दिवपाकूच जाय, हक्काचे पैसे. जनतेन हांकां धडो शिकोवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. अरे तुम्ही राज्य करा, तुम्ही फटींगपणा करा, आनी कितें करा, पण जीवनान काही तत्वां आणि सत्वां आसता आमच्या. आमी जनावरां न्हय. जेवले, खाल्ले, न्हिदले, मजा केली इतलेंच न्हय आमचें. आमचें जीवन जें आसा ते काही सत्वांचें प्राणांतीक रक्षण आमी करतात. म्हजी बायल आसा, म्हजी भयण आसा, म्हजी आवय जर आसा, तिची अब्रू लुटपाक जर कोण जर आयलो जाल्यार हांव म्हज्या प्राणाची सुद्धा कदर करिनासतना प्राण दिता ताच्या खातीर. ही माणुसकीचें व्यवच्छेदक लक्षण हें आसा माणुसकीचें. बाकीची सगळी जनावरां. तुम्ही आवयक सुद्धा विकपाक तुम्ही फाटी सराना. मातृभाषे कडेन सौदो करपाक राजकारणा खातीर तुम्ही फाटी. कसलो धर्म? तुम्ही अधर्मी. असली मिस्टेक तर ग्रांट तांकां सुरू करून. पुणून आतांच्या परिस्थितीत आमी ती मिस्टेक सुदारपाक शकना म्हणटा. केदी लज एका चीफ मिनिस्टराक पब्लिकली सामाजीक सगळ्या लोकांचेर सांगप की काँग्रेसीन केल्ली मिस्टेक आमी सुदारपाक शकना म्हणून. अरे तूं काँग्रेसीन केल्ल्यो मिस्टेकी जर सुदारपाक शकना, यू हॅव नो रायट टू कंटिन्यू इन दॅट सीट. मातृभाषेंतल्यान भुरग्यांचें शिक्षण जावपाक जाय. पूण ह्या काँग्रेसीन जी घाण केल्या, काँग्रेसीन घाण केल्या हें 2011 वर्सा पासून आमी सांगत रावल्या. आनी हेवूय म्हणटाले पूण पार्सेकर थारलो. ही जी काँग्रेसीन घाण केल्या, अरे आमी तेच म्हणटा. आता म्हाका सांगात घाण कशी पयस करतात? 2-3 उपाय आसात. पुसून पयस करतात, धुवन ना करतात. माजराचो एक उपाय आसा घाण पयस करपाचो. तुम्ही खंयचो उपाय आपणायतले हे ठरोवपाची गरज आसा. मेडिकलाचे डिग्री कोर्सांक सक्तीची NEET स्थगीत करची म्हूण विद्यार्थ्यांची याचिका सुप्रीम कोर्टान भायर मारली. सध्या तरी आयतारा एक मायाक गोंयच्या भुरग्यांक NEET पर्याय ना. सिलेबस खबर नाशिल्ल्यांक NEETचो दुसरो चान्स 24 जुलयाक. सुप्रीम कोर्टाक गोंयची परिस्थिती सांगून थाकाय मेळोवपाचे सरकाराचे यत्न चल्ल्यात. DTEची टीम दिल्ली गेल्या. Yesterday, the Attorney General for India mentioned it to the Supreme Court, but the Supreme Court refused to vary the order, saying that let the applications be filed, but the tests be conducted. We are not going to vary the order. So this is the factual position which is there insofar as NEET is concerned. No chance for interim stay. Chance because chance was yesterday, which Government of India Attorney General mentioned. So that is declined by Supreme Court. Then I believe certain students also mentioned, which also the Supreme Court refused to vary. Now the chance is to persuade Supreme Court to convince them to say, give them a parity on 24th of July. We are already sending
Director of Technical Education, and another professor, Chairman of the Admission Committee to Delhi. We're preparing the application today, and it will be filed day after tomorrow in the morning in the Supreme Court, and I'll be mentioning it before the Supreme Court for being taken up immediately. I also believe that certain other states are filing, Maharashtra and all that. So let us see. We want to do whatever we can in the best interest of our student community. गोंयांत 12वे उपरांत मेडिकल, इंजिनियरिंग, आर्किटेक्चरा सारखेल्या प्रोफेशनल डिग्री कोर्सांक भुरगे GCET दितात. आतां मेडिकलाक राष्ट्रीय पावंड्यार नॅशनल कॉमन एंट्रन्स टेस्ट NEET सुप्रीम कोर्टान सक्तीची केल्या. सेंट्रल कोटा जाय आसल्यारूच गोंयचे ठरावीक भुरगे NEET दिताले. आतां सगळ्यांक NEET दिवची पडटली. गोंयची GCET मेडिकलाक चलची ना. NEET आयतारा 1 मायाक. NEETचे सिलेबस खबर नाशिल्ल्यान गोंयच्या हजारांनी भुरगे आनी पालकांचेर कलकल आयला. सुप्रीम कोर्टान NEETचो आदेश स्थगीत करचो म्हूण गोंयच्यान DTEचे यत्न चल्ल्यात. गोंयची परिस्थिती सांगून ओनीच्या वर्सा पुरती NEET गोंयाक नाका म्हूण थाकाय मेळटा काय पळोवंक गोंयचे DTEची टीम दिल्ली गेल्या. मात स्थगिती मेळूं अथवा न मेळूं भुरग्यांनी गोंयची 10 आनी 11 मायाची GCET दिनासतना रावची नी. जाय जाल्यार 24 जुलयाकूय NEET दिवपाची संद आसा. सध्याच्या परिस्थितीत सुप्रीम कोर्टा मुखार मागणेचे गोंया कडेन 3 पर्याय पळयात. Only other option is A, we can go back to Supreme Court and we can request that please do not make this effective from this year. This year, please allow us to hold the Goa set which we are holding. And from next year, you enforce this. But this will be an all-India decision. The second option is request the Supreme Court that give a level playing field to the students. If your ultimate intention has to have one set of exam, then you are holding for some students on 1st of May and others on 24th July. So again, there is no parity to all the students. So give them a level playing field and let them appear. Let all appear on 24th of July. So that's the other thing. The third thing could be that allow them to appear now also on tomorrow for that NEET exam, and also allow them to take their chance on 24th. Whichever is the highest score could be considered. I mean, these are all options available right now with the government. मात सध्याच्या परिस्थितीतूय मेडिकलांतल्या 150 गोंयकारांक आशिल्लो 127 सिटांचो कोटा तसोच उरता. तातूंत अर्धे जनरल कोटा, अर्धे रिझर्व्ड. कितल्याशाच राज्यांनी गोंया सारखीच परिस्थिती जाल्या. NEETक शिकपाक वेळ मेळूंक ना, सिलेबस खबर ना म्हूण भुरगे NEET स्थगीत करची म्हूण सुप्रीम कोर्टात वतात. We should, at least this year, the CET should be followed, and we are with the government, the SLP thing, special leave petition, and we want it to happen that this year the GSET thing should be applied. Disturbing the Goan students more because our GSET has only 12 standard. 12 standard has only 12 standard syllabus, but in other states the 11th and 12th standard syllabus is also considered. But in NEET, both the syllabus is considered. It is more affecting the Goan students because of the same reason. सुप्रीम कोर्टान भुरग्यांची याचिका शेनवारा भायर मारिल्ल्यान गोंयचें थंय कितें सादतलें हें निश्चित ना. वेळ आसूं नासूं, सिलेबस खबर आसूं नासूं, सध्या तरी गोंयच्या भुरग्यांक NEET चुकना आनी GCET दिवप चुकना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. ड्रग्स पेडलर आतां धंद्याक कॉलेजींक टार्गेट करपाक लागल्यात. गोंय पुलिसाची सुत्रां सांगता ते प्रमाण शुक्रारा ड्रग्सां सयत धरिल्ल्या गोवा इंजिनियरिंग कॉलेजीच्या भुरग्यांक ही गजाल उलोवन दाखयल्या. कितलीं वर्सांच जालीं तो थंयच्या भुरग्यांक गांजा विकतालो. असल्या गजालीचेर नजर दवरूंक पुलिसांनी आतां कॉलेजांक सादुरकायेची शिटकावणी दिल्या. क्रायम ब्रांच आनी ANCन फार्मागुडे GECन घाल्ल्या धाडीन इंजिनियरिंग कॉलेजीच्या दोगा भुरग्यांक शुक्रारा ड्रग्सा सयत धरले. फायनल वर्साचो विशान गावस आनी फर्स्ट इयराचो विद्यार्थी अरुण सिंग राठोडाक धरले. आपल्या बरोबरच्या भुरग्यांक आपूण गांजा विकतालो म्हूण खंय अटक केल्ले फायनल इयराच्या विशान गावसान कबूल केला. गोंय पुलिसाची इंटेलिजन्स सुत्रां सांगता त्या प्रमाण ड्रग्स पेडलर खंय धंद्याक लागून आतां शिक्षणीक संस्थांक टार्गेट करूंक लागल्यात. पुलिसांनी कॉलेजीच्या मॅनेजमेंटाक सादूर रावंक सांगला. It's a very serious matter if it is happening in an educational institute hostel. So therefore my request to all the educational institutes would be to keep a watch in the hostel and other places in the premises for such activities.
counseled the students, warned them of their ill effects, as well as if they get involved in any police case, the implications are going to be very, very serious for their future career also. So therefore we would request the authorities to take this seriously. चौकशी करपी क्रायम ब्रांचीच्या एका अधिकाऱ्यान प्रुडंटांक सांगला त्याप्रमाण धरिल्ल्या भुरग्या बरोबर ड्रग्स घेवपी आणि विकपी आनीकूय कांय भुरगे जीईसीन आसात. कॉलेजी लागसार एका गाड्यार खंय ड्रग्स मेळटा. This trend is a dangerous trend, and therefore without the help of the parents as well as educational institutes, we won't alone succeed in curbing this tendency. And we are willing to come and caution the students if so required by the educational institutes. असल्या गजालीचेर नजर दवरची म्हण आता कॉलेजीकूय पुलीस बरोवपाचे आसात. We will be writing to them in this regard, because this may not be occurring in all the institutes, but wherever these problems are surfacing, the institutes must not keep them underground. They must inform police so that effective action can be taken. इतल्या मजगती जीएसीतल्या ड्रग्स प्रकरणाचेर एनएसयूआय उलयले. Yeah, first of all, we would like to congratulate and appreciate the work done by the crime branch and the anti-narcotics committee. There was another drugs case which has happened in April 2015 in Kurdurim village, wherein 2 youth had died because of overdose of drugs. It is very clearly visible that the state government has not acted properly against the issue of drugs, even though 2 youth had died because of overdose of drugs. So now we would like to demand the Chief Minister of Goa and also the Vice Chancellor to make sure that there is an anti-narcotics committee in each of the colleges of Goa. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पोन्ने गोंय दरोड्याचे केशींत पुलिसांनी 10 जाणांच्या गँगांतले 4 जाणांक धरल्यात. उरिल्ले 6 जाणांक सोदतात. विजया पोपट पाटोळे, सिद्धार्थ बारसे आणि गोंयची दत्तात्रय गावडे आणि पुष्पा गडेकर 4 जाण भितर पडल्यात. खोर्ले केशवनाथ नायकाच्या घराचेर मार्चांत दरोडो घाल्लो. गावडे आणि गडेदार दरोड्याची सूत्रधार. गँगाक नायकाच्या घराचे इन्फॉर्मेशन तांणी दिल्लें. खोर्ले केशवनाथ नायकाच्या घराचेर मार्चाच्या दुसऱ्या सप्तकांत दिसा उजवाडे 10 जाणांच्या गँगान दरोडो घालो. सुमार 8 लाखाचे भांगर आणि कॅश लुटून 10 जाणांची टोळी केशवनाथ नायकाचीच गाडी फारावन फुज्ज्यो जाली. नायकाची ती गाडी बेरेस्तारा 10 मार्चाक राती कडेन मडगांवां बड्ड्या मेळ्ळी. गाडयेची नंबर प्लेट काडिल्ली आशिल्ली. पुलिसांनी गाडयेंतल्यान चाकू आनी दाणे जप्त केल्ले. ते उपरांत तपासाक नेट धरलो. शेनवारा पुलिसांनी त्या 10 जाणांतल्या गँगांतल्या 4 जाणांक उखल्ले. उरिल्ले 6 जाणांक पुलीस सोदतात. पुलिसांनी धरल्यात ते हे 2 भायले, 2 गोंयकार. विजया पोपट पाटोळी 40 वर्सां सातारा. सिद्धार्थ रमेश बारसे 27 वर्सां अहमदनगर. दत्तात्रय काशीनाथ गावडे 37 वर्सां खोर्ले ओल्ड गोवा. पुष्पा बालगो गडेकार 52 वर्सां काणका पर्राची. दत्तात्रय गावडे आणि पुष्पा बालगो गडेकार दोगांय दरोड्याची खंय मुखेल सूत्रधार. केशवनाथ नायकाच्या घराचे इन्फॉर्मेशन तांणीच खंय गँगाक दिल्लें. गँगान ते प्रमाण दरोडो घालो. ओल्ड गोवा पुलीस गँगांतल्या बाकीच्या 6 जाणांक सोदतात. चौगांकूय 2 दिसाचो पुलीस रिमांड दिला. ओंकार फळारी, देवेंद्र गांवकर आणि मुकेश कुमार प्रुडंटा खातीर. यो एक विराम.